Namaskar, Yevkar. Welcome once again to this edition of Journo Speak. This is Dilip Prabhudesai welcoming you from the studios of Prudent Media after a gap of 3 weeks. 3 weeks in which we had the monsoon session, which was also the budget session of the Goa Legislative Assembly. And we meet again today to discuss exactly that, the monsoon session of the Goa Vidhan Sabha. And our honored guests today are two of Goa's leading journalists, two of Goa's best journalists. First, Sadhguru Patil, special correspondent for Lokmat. Welcome Sadhguru Bab to Prudent Media. And second, Kishore Naik Gaonkar, chief reporter of Goa Doot. Kishore Bab तुमकां येवकार. तर Sadhguru Bab, हे गोवा विधानसभेचे सेशन, फर्स्ट फुल फ्लेज सेशन ऑफ दिस असेंब्ली. आणि हे सेशन जालें ते एक परिवर्तन जातकीर जाल्ले पयले सेशन अशें म्हणपा येता. परिवर्तन म्हणल्यार सरकार बदललें, रुलींग पार्टी बदलली. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता 5 अपक्ष आमदार विधानसभेत निवडून आयले आणि 18 न्यू फेसेस, आय थिंक 18 आशिल्ली, 18 नवे चेहरे, म्हणजे 45% ऑफ द असेंब्ली वॉज मेड ऑफ न्यू फेसेस. आता हे परिवर्तन विधानसभेत जालें तर एक्चुअल विधानसभेचे फंक्शनिंगाक कितें परिवर्तन तुमकां दिसून आयलें? विधानसभेच्या फंक्शनिंगान परिवर्तन म्हणजे पयलीं जो विरोधी पक्ष आसतालो तो खूप सक्रिय आणि आक्रमक आसतालो. त्या तुलनेत आता जो विरोधी पक्ष जो दिसलो तो खूप मवाळ असो दिसलो. तांच्या भितर समन्वय ना अशें दिसलें. जे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सुद्धा परिवर्तन दिसले अशें म्हणूं येता एका अर्थान. तर तेच जर विरोधी पक्ष तसो आदल्या सारको आक्रमक रावलो तर हांगा सरकारच्या बाजूनय आमकां वेगळें चित्र दिसपाचें. परंतु ह्या बाजून काय वेगळे चित्र दिसले ना. त्या बाजून मात आक्रमकता, मवाळपणा, आक्रमकतेचो अभाव दिसलो. त्यामुळे लोकांचे विषय ज्या पद्धतीन येवपा जाय आशिल्ले विरोधकांकडल्यान ते येऊ शकले ना. अशें विरोधकांनी विरोध केलोच ना असो तरेचे कितें तरी विचित्र चित्र दिश्टी पडले. विरोधकांपेक्षा काँग्रेसच्या आमदारांपेक्षा अपक्ष आमदार हे वर चढ ठरले असं हांव सांगू शकता. त्याच बाजू तसेच त्या बाजून अशें म्हणूं येता की काही मंत्र्यांपेक्षा भाजपचे काही आमदार प्रभावी ठरले. म्हणजे मंत्री ज्या ठिकाणी प्रभावी ठरपा जाय आशिल्ले त्या ठिकाणी भाजपचे काही आमदार प्रभावी ठरले. हो एक बरो बदल, काय हे ना. दुसऱ्या बाजून विरोधी पक्षांतले जे 9 काँग्रेस आमदार आसा तातून एक अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाचो एकट्याचो जर अपवाद सोडलो तर दुसरे आणि कोण बरे प्रभाव आपले दाखवू शकले ना. ह्या बाजून मात अपक्ष आमदारांनी विजय सरदेसाय आसा, नरेश सावळ आसा, बऱ्यापैकी आपलं काम दाखवून दिले. रोहन खंवटेने म्हाका दिसता. हय, रोहन खंवटेने निश्चितूच बऱ्यापैकी हे केले. किशोर बाब, सद्गुरून सांगले ते विरोधी पक्ष आणि रुलिंग पार्टी बद्दल सांगले. एक म्हाका परिवर्तन दिसून आयलें ते स्पिकरान सबंद प्रोसिडींग्स जी कोंकणीन कंडक्ट केली ती. तुजे कोतान हे फर्स्ट टायम अशें जालां काय कितें, काय लास्ट 10-15 वर्सां आमकां संवय जाल्ली इंग्लिशीची आणि ते खातीर आमकां ती नविदाद दिसता? ना, हांवें ह्या संदर्भात माहिती काढली, पण माझ्या माहिती प्रमाणे दिस इज फर्स्ट टायम विधानसभेचे कामकाज पूर्णपणे राजभाशेन करपाचो हो जो प्रयत्न जालो तो फर्स्ट टायम जालो. आणि ह्या हेतून एक गोष्ट खास उल्लेख करण्यासारखी आहे की सभापती राजेंद्र आर्लेकर जे आसात त्यांचो आतापर्यंतचो एकूण जर तुम्ही हे पळयशात जाल्यार भाशेबद्दलचे त्यांचे वेगळे हे नसले. पण ज्या पद्धतीन आणि एक गोष्ट म्हणजे कोंकणीतल्यान विधानसभा कामकाजाचे परिभाषा किंवा कोश असे कांयच अवेलेबल ना. सो ती तयार करची पडली. ती तयार करून राजभाषा संचालनालयाचे जे नवीन संचालक येल्लेले आसात डॉक्टर प्रकाश वजरीकर यांच्या मदतीन राजेंद्र आर्लेकरान जबरदस्त तयारी केली आणि त्यांनी एक निश्चय केलो की आपण करून दाखयतलोच म्हणून. आणि तांणी ते करून दाखयलें. शेवटी सुद्धा व्हॅलिडिटरी जेन्ना त्यांचे भाशण जालें, समारोपाचे जे भाशण जालें ते सुद्धा त्यांच्यानी कोंकणी भाशेंतल्यान केलें. आणि संपूर्ण कोणाक मान्य आसा त्यांच्यानी हय म्हणचे, मान्य ना त्यांच्यानी ना म्हणचे, हे जे सगळे टेक्निकल ज्या पद्धतीन कामकाज चलोवंक जाय ते कामकाज कोंकणीन चलोवन कोंकणीन जर सरकारान ठरयलें, जर इच्छाशक्ती आसत जाल्यार कोंकणींतल्यानूय सरकारी कामकाज चलो शकता हे ह्या निमतान आमकां पटोवन दिले सभा. आणि मुखार प्रयत्न आणि जावपाक जाय. इवन रिटर्न जे कितें आसता ते कोंकणीन जावचे अशें म्हाका दिसता सगळ्याच गोंयकारांक दिसतलें. बरोबर. तर किशोर बाब, लेट्स गो अहेड. आणि सद्गुरू बाब जे म्हणलें जे विरोधी पक्षाचो जो पळय जी परफॉर्मन्स हे विधानसभेत वॉज पथेटीक अशें दिसून येता. तर हातूंत काय अपवाद आसा काय सगळोच फूल विरोधी पक्ष तसो आशिल्लो आणि कारण कित्याची तुजे कोतान? कशें आसता, विधानसभा अधिवेशन हे एक अशें व्यासपीठ आसता ज्या ठिकाणी राजकीय पक्षांक आपले कर्तृत्व लोकांपर्यंत पावोवपाचें, आपली कामगिरी, आपली एकूण धोरण लोकांपर्यंत पावोवपाची एक संधी आसता.
आणि आतापर्यंत ती जी जर परंपरा पळयशात तुम्ही जाल्यार विधानसभा अधिवेशन हे विरोधकांनीच गाजयल्लें आसता. खंयचेच विधानसभा अधिवेशन सत्ताधारी पक्षान गाजयलें अशें केन्नाच जायना, विरोधकच. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर विरोधी पक्ष नेत्यांची जर परंपरा पळयशात तुम्ही, बाबू नायका पासून रमाकांत खलप म्हणा, दोतर जल्मी म्हणा, आणि मागीर आताच्या काळान मनोहर पर्रीकार हांच्यांनी जी एक विरोधी पक्ष नेत्याची एक जी इमेज तयार करून दवरलेली, कशा पद्दतीचो विरोधी पक्ष नेतो जाय, ती एक लोकांच्या मनान एक ती इच्छा असली. पूण ह्या 20 दिसाच्या सगळ्यात दीर्घकालीन अधिवेशन, 20 दीस कामकाज चलतलें, ह्या हेतून ह्या संपूर्ण अधिवेशन काळात विरोधी पक्ष नेत्याची म्हणटात ती अजिबात प्रभाव ह्या अख्ख्या विधानसभेन दिसून येवंक ना. दुसरी गोष्ट, अजून पर्यंत काँग्रेसीचे आता 9 आमदार ह्या विधानसभेन आसात, पूण काँग्रेस आपलो पराजयाचे दुःख अजून पर्यंत विसरोंक ना काय कितें, असो एक प्रश्न तांकां पळयल्या नंतर त्यांच्यात सद्गुरू बाबान सांगले तशें समन्वय म्हणटा तो अजिबात ना. ताका एक व्यूहरचना आसता की कशा पद्दतीन सरकाराचेर अटॅक करप, कोणी खंयचो प्रश्न विचारप, कोणी खंयचो प्रश्न विचारून मंत्र्याक कैंचीन धरप, आणि कोणी ताका सपोर्ट आणि कोणी ताका सपोर्ट करप. जातालें कशें की जेन्ना खरोखरूच एखाद्या मंत्र्याचेर प्रेशर येवपाक सुरू जातालो तेन्ना सत्ताधार विरोधकांतलो खंयचो तरी एक आमदार उठ्ठालो आणि त्या प्रश्नाचे दुसऱ्या पद्दतीन हें करतालो. त्यामुळे जी आक्रमकता त्या प्रश्नांक तयार जाताली ती खंय तरी डिफ्यूज जाताली. अशा पद्दतीन सद्गुरूबाब सांगता तसो विरोधकांचो ह्या अधिवेशनात कांयच प्रभाव दिसून येवंक ना. आणि अपक्ष तो म्हणटा तसो तेचे सारके बरोबर की अपक्षांनी आपल्या पद्दतीन जरी ते नवीन असले तरी नरेश सावळ म्हणा, विजय सरदेसाई म्हणा किंवा रोहन खंवटे म्हणा, हांच्यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली. आता फक्त ते अपक्ष म्हणून कशें अपक्ष असल्या कारणान खंय तरी एक बॅलन्स, सरकारचे समर्थनूय ते करताले, सरकाराक विरोधूय करताले, पूण ज्या पद्दतीन तांचेर प्रश्न मांडले ते खरोखर आणि तांकां तो दुसरो मेंबराचो सपोर्टय मेळना, कारण ते अपक्ष एक पार्टी. सद्गुरूबाब, हातूंत एक हें आशिल्लो, म्हणजे अशें दिसून आयलें की काँग्रेसीचोच आय थिंक एटलिस्ट एक आमदार तरी मदीं मदीं मनोहर पर्रीकाराकच सपोर्ट करतालो, मदीं मदीं उलयतालो की आपूण अपक्ष आसा म्हणून आपल्या कट मोशन सपोर्ट करचें पडटा, नाल्यार आपूण करचो नाशिल्लो अशें कितें तर तो हिंट करतालो. अशी जे विधानसभेत जे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस असो जेन्ना ऑपोजिशन पार्टीचो आमदार रुलींग पार्टी सपोर्ट करता तेन्ना हाजो अर्थ कितें, हाजेर कितें एक्शन पार्टीन घेवचो काय ना अशें कितें? बरो, अशें जावप हे तशें लोकशायेच्या हिताची गोश्ट न्ही. म्हणजे विरोधी पक्षां भितर वास्तवीक माविन गुदिन्हो किंवा आणखी एखाद्या आमदाराची भूमिका जर, तर ती भूमिका विरोधकाक फावा सारकी अशी नासली. काही प्रश्नांचेर माविनानूय विशय, आता गोंयाक खास दर्जो मेळचो म्हणून तेणी जे मुद्दे मांडले ते बरे आसले, 1-2 विशयांचेर तो बरो उलयला. परंतु बाकीच्या हितून अशें दिसून आयलें की तो खंय तरी ना, मुख्यमंत्री सांगता तोच सूर फुडें ओडप, अशा प्रकारची ताची भूमिका दिसली. कसले तरी प्रेशर आशिल्लें, हय, कसल्या तरी प्रेशर आशिल्ल्या भशेन. म्हणजे कुठ्ठाळीचे बाय इलेक्शन जाले त्या टायमा पासून माविन एक वेगळो माविन आमी पळयला. ताच्या पयलीं अतिशय काँग्रेसनिश्ठ किंवा काँग्रेसच्या हिताच्यो गोश्टी उलोवपी, परंतु कुठ्ठाळीच्या बाय इलेक्शना पासून कालच्या विधानसभा अधिवेशना पर्यंत भारतीय जनता पक्षान एक तेणी पांय दवरला काय कितें अशा प्रकारची शंका येवपा सारकें ताचें वर्तन आसलें अशें म्हाका दिसता. हातूंत एक जालें म्हणटा ते प्रेसिडेंशियल इलेक्शनाक 9 मतां म्हाका दिसता पडलीं प्रणब मुखर्जी, आणि तातूंत एक मत विजय सरदेसाय अशें म्हणटात. जाल्यार हाजे लोकां मुखार एक क्लॅरिफिकेशन कितें हाजें आसा काय? एक्झॅक्टली तेच क्लॅरिफिकेशन, म्हणजे तीच गोष्ट अजून लोकांक पटना की बाबा हे खरोखर एकठांय आसात काय यांच्या भितरूय मतभेद आसात. आता सद्गुरून सांगले तशें माविन गुदिन्हो हे एका टायमार सारको आक्रमक आणि वॉज एंग्लिंग फॉर द सारको, म्हणजे विधानसभेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपल्या करचो किंवा हय. आता ती जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पदा वयल्यान जे कितें झगडी काँग्रेस पक्षान जाल्ली, माविनाक दिसताले की ते पद आपल्या कडेन येवचें, ते मेळ्ळें प्रताप सिंग राणेक. पूण तो जो ती जी मनान माविनाच्या जी मनान हें आसा ती ह्या हेतून स्पश्ट दिसून येयली. तो आपल्या भशेन तेणी स्पेशल स्टेटसाचो आनी एक 2-3 विशय प्रकरतेन मांडले, पूण ज्या विशयाचेर बाकीचे आमदार फोर्स करताले सरकाराचेर दबाव हाडपाक, नेमके त्याच विशयाचेर कच काडली असो एक एकंदर चित्र पळोवपाक मेळ्ळें आमकां विधानसभेच्या हितून. आतां हे विरोधकाच जाले, रुलींग पार्टीचेर येवया. सद्गुरूबाब, रुलींग पार्टीचे खूब कडेन अशें उलयतात टीव्ही चॅनलाचेर आयल्यार की एक रुलींग पार्टीचो 1 मॅन शो आशिल्लो, स्पेशली विथ रिगार्ड टू अदर मिनिस्टर्स, म्हणजे सीएम आनी बाकी मिनिस्टर्स. जशें किशोर बाबान सांगलें तशें खुबशे आमदारांनी बरी भुमिका वठयल्या, पूण हे जे 1 मॅन शो बद्दल तुमचें मत कितें?
जसे काही आमदार नवे असले तसे काही मंत्री नवेच आशिल्ले. एलिना साल्टाना किंवा आमचं मिलिंद नाईक दरा, लक्ष्मीकांत पार्सेकर फर्स्ट टाइम मिनिस्टर जाला, दीपक ढवळीकर फर्स्ट टाइम. केवळ मुख्यमंत्री आणि जर सुदीन ढवळीकर धरलो तर बाकीच्या हय व्हडलो अनुभव नासलो. त्यामुळे ज्या ज्या टायमार विरोधकांचो हल्लो जाता असो दिसतालो त्या त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान उबे रावप हे स्वाभाविक असले. कारण आमदारांक गेल्या 5-7 वर्षांत जे कितें गोष्टी जाल्या त्यो बाकीच्या मंत्र्यांक हे खबर नाशिल्ल्यो तितल्यो, जितले पर्रीकराक ताजे ज्ञान आशिल्ले तितले. त्यामुळे काही वेळार काही जाणांक दिसूं शकता की तो वन मॅन शो जालो की कितें, पूण माझे पर्सनली मत अशें आसा की पर्रीकरान जी भुमिका हे दाखयली विधानसभेन ती अत्यंत गरजेची असली. ती ॲक्च्युअली लिडराची भूमिका असली. म्हणजे आपल्या मंत्र्यांक ताणें वाऱ्यार सोडून दिवना. कारण काही विशयांचेर सगळ्याच विशयांचो मंत्री अभ्यास करून आयल्लो आसता अशेंय आसना. केन्ना केन्ना विरोधकांक कडल्यान इरिलेवंट अशे प्रश्न येताले, सो विरोधकांचो अभ्यास नसल्या कारणान ते हो प्रश्न एकीक कडलो, दुसऱ्या टोकाचो दुसरो प्रश्न अशें करताले. आणि राजेंद्र आर्लेकर प्रथमच सभापती असल्या कारणान ते आदल्या सभापती सारखे टक करून आक्रमक भूमिका घेवंक शकनासले पयले सुरवातीक 8 दीस तरी 8-10 दीस. अशा वेळार मुख्यमंत्र्याक त्या मंत्र्याक जे उत्तर दिवपाक जमना ते उत्तर दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप केलो अशें दिसून आयलो आणि तो योग्य आसलो, तितून कांय गैर नाशिल्लें. एक दिसून आयलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर फर्स्ट टाइम मिनिस्टर जावन सुद्दां काही बाबतीन बऱ्यापैकी ते हँडल करताले. रमेश तवडकराचो उल्लेख करचो पडटलो, ताणें बरो परफॉर्मन्स दाखयलो असो दिसता म्हाका. परंतु ह्या विधानसभेन जशे काही आमदार शिकले तशेंच म्हाका दिसता काही मंत्री शिकले, नवे मंत्री अशें म्हाका दिसता की आपुणूय खूब होमवर्क करून येवपाचो आसता. एका रात्रीन पर्रीकर तयार जायना, ताच्या फाटल्यान एक तपश्चर्या आसता. ही गोष्ट ह्या मंत्र्यांकूय काही जाणांक कळ्ळी आसतली ह्या अधिवेशनात. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशनाक आमकां ते आनी चड दिसून येतलें की हे हांचे अभ्यास करपाची जी म्हणजे तयारी आसा काय ना. किशोर बाब, वन मॅन शो जालो हे जालो, पूण आनी एक मुद्दो आयलो रुलींग पार्टीच्या बाबतींत. खुबशे प्रश्नाची उतरां वेर डायरेक्टेड एट द प्रिवियस गव्हर्मेंट. कितें खुबशे मुद्दे जे आयले ते आमी जस्ट हें घेतलें, 3 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, आनी पयले गव्हर्मेंटा खातीर हें जालां. अशें हे कितले वेळ चलपाचें, म्हणजे कितले वेळ लोक आयकून घेतले? ना एक्झॅक्टली म्हाका दिसता हीच शेवटची संधी. ह्याच्या फुडें जर परत सरकार फाटल्या सरकाराच्या हेचो जर उल्लेख करीत गेलो लोक आयकून घेवचे ना. पूण हो वेळ हो जो आता 4 महिन्याचो जो गॅप आसा, 4 महिने जाले हे नवीन सरकार सत्तेर येयल्या कारणान, आणि प्रत्येक ज्या विशयाचेर विरोधक आक्रमक पद्दतीन हल्लो करपाक सोदताले त्या विशयाचे मूळ हे परत वचून फाटल्या सरकार कडेच वयताले. त्यामुळे अपरिहार्य अशीच ही परिस्थिती आशिल्ली. हय, खरें आसलें. त्यामुळे विरोधकांकूय विरोधक एका सर्टन लेवला पर्यंतच येताले, त्याच्या वयर ते वचन आसले. कित्याक त्याच्या वयर वचत जाल्यार तांकां कळटालें की परत हे येवन परत आपल्याचेरूच हे जातलें, हय शकतले परत म्हणून. पूण तुमी म्हणटा तशें फक्त ह्या अधिवेशना पुरतीच हो विशय आहा. फुडल्या अधिवेशनान फाटल्या सरकाराचेर बोट दाखोवपाचो ह्या सरकाराक अधिकार रावचो ना. आता ह्या सरकाराक आपल्या कामगिरीचो, आपल्या कार्याचो आणि आपल्या वर्किंग स्टायलीचो स्पश्टीकरण आणि आपल्या कामाचे हे विरोधकांक दिवचे पडटलें. दिस इज द लास्ट स्टेज वेर इन यू कॅन पॉइंट आउट, पिन पॉइंट द लास्ट गव्हर्मेंट. किशोर बाब, म्हाका एक ब्रेक घेवचो पडटा. परत येवन आमी फुडें म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जे परफॉर्मन्स जाता ताजेर मातशें उलोवया. तर एज वी गो इन टू द ब्रेक, कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक, कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.